Joshua chapter 21. लेवितांची शारा. तेन्ना लेवीच्या कुलाचे वडील एलियाजार याजनिका नूनाच्या पुता जोशुआ आनी इस्रायल कुलाच्या वडिलां मुखार आयले. ते समय ते कानांतल्या शिलोंत आसले. आनी तांणी तांकां म्हणलें, आमकां रावूंक शारां दिवचीं आनी आमचे मोनजातींक चोरवाचे जागे मेळचे म्हूण मोइजेसा वरवीं सर्वेस्परान हुकूम दिल्लो. सर्वेस्पराचे हुकुमे प्रमाणे आपल्या दायजांतलीं इस्रायलितां लेवितांक हीं शारां आनी चोरवाचे जागे दिले. आनी लेवितां मोदें पयली सोट याजनीक आरोनाचे पिलगेंतल्या कोहातीताच्या घोराण्यांक पडली. ताका जुडाच्या, सिमेयोनाच्या आनी बेंजामिनाच्या कुलांतलीं 13 शारां मेळ्ळीं. उरलेल्या कोहाताच्या पुतांक एफ्रायमाच्या, दानाच्या आनी मानासेच्या अर्द्या कुलांतलीं 10 शारां मेळ्ळीं. जेर्शोनाच्या पुतांक सोट घालून इजाकाराच्या, आशेराच्या, नाफ्तालीच्या आनी बाशानांत आसलोल्या मानासेच्या अर्द्या कुलांतलीं 13 शारां मेळ्ळीं. मेरारीच्या पुतांक रुबेनाच्या, गादाच्या आनी जेबुलूनाच्या कुलांतलीं 12 शारां मेळ्ळीं. मोइजेसा वरवीं सर्वेस्परान दिल्ले हुकुमे प्रमाणे सोट घालून इस्रायलितांनी लेवितांक हीं शारां आनी चोरवा जागे दिले. कोहातीतांचो वांटो. तांणी तांकां जुड्याच्या आनी सिमेयोनाच्या कुलांतलीं शारां नेमून दिलीं आनी तीं लेवितां मदल्या कोहाताच्या घोराण्यांतल्या आरोनाचे पिलगेचे स्वाधीन केल्लीं, कित्याक तांकां पयली सोट पडलोली. तांणी तांकां जुडाच्या दोंगरी वाठारांतले आनाकाच्या बापाय आर्बाचें शार आनी ताचे भोंवतणीचीं उक्तीं मोळां दिलीं. आयज त्या शाराचें नांव हेब्रोन. पूण ह्या शाराचीं शेतां आनी गांव दायज कशें तांणी जेफुनेच्या पुता कालेबाक दिलें. अशें आरोनाचे पिलगेक हीं शारां मेळ्ळीं. खुन्यांक आलाशिरो मेळचे खातीर हेब्रोन आनी ताचीं मोळां, लिबना आनी ताचीं मोळां, जातीर आनी ताचीं मोळां, एस्तेमोआ आनी ताचीं मोळां, होलोन आनी ताचीं मोळां, देबीर आनी ताचीं मोळां, आयन आनी ताचीं मोळां, जुटा आनी ताचीं मोळां, बेतशेमेश आनी ताचीं मोळां, सोगलीं मेळून ह्या दोनूय कुलांतलीं 9 शारां. बेंजामिनाच्या कुलांतलीं जिबियोन आनी ताचीं मोळां, जेबा आनी ताचीं मोळां, आनातोत आनी ताचीं मोळां, आल्मोन आनी ताचीं मोळां, सोगलीं मेळून 4 शारां. हीं सोगलीं शारां तांच्या मोळां सयत याजनीक आरोनाचे पिलगेक दिलीं. सोगलीं मेळून 13. कोहाताच्या घोराण्यांतल्या कोहाताच्या पुतां मदल्या लेवितांक सोट घालून एफ्रायम कुलांतलीं शारां दिलीं. तांणी दिल्लीं शारां हीं: खुन्यांक आलाशिरो दिवचे खातीर एफ्रायमाच्या दोंगरी वाठारांतलें शेकें आनी ताचीं मोळां, जेजेर आनी ताचीं मोळां, किबजाय आनी ताचीं मोळां आनी बेतहेरोन आनी ताचीं मोळां, सोगलीं मेळून 4 शारां. दानाच्या कुलांतलीं एलतेके आनी ताचीं मोळां, जिबेथोन आनी ताचीं मोळां, आयजालोन आनी ताचीं मोळां, गाथरिमोन आनी ताचीं मोळां, सोगलीं मेळून 4 शारां. मानासेच्या अर्द्या कुलांतलीं तानाक आनी ताचीं मोळां, गाथरिमोन आनी ताचीं मोळां, सोगलीं मेळून 2 शारां. कोहाताच्या उरलेल्या पुतांक सोगलीं मेळून 10 शारां आनी तांचीं मोळां मेळ्ळीं. जेर्शोनाच्या पुतांचो वांटो. लेवीच्या घोराण्यांतल्या जेर्शोनाच्या पुतांक मेळ्ळीं तीं शारां हीं:
मानसेच्या अर्द्या कुलांतली खुण्याक आलाशिरो दिवचे खातीर बाशानांतलें गोलान आनी ताची मोळां, आशारोत आनी ताची मोळां, सगळीं मेळून 2 शारां. इजाकाराच्या कुलांतलीं किशोन आनी ताची मोळां, दाबारे आनी ताची मोळां, जारमूत आनी ताची मोळां, एनगानी आनी ताची मोळां, सगळीं मेळून 4 शारां. आशेराच्या कुलांतलीं मिशाल आनी ताची मोळां, अब्दोन आनी ताची मोळां, हेल्कात आनी ताची मोळां, रेहोब आनी ताची मोळां, सगळीं मेळून 4 शारां. नाफ्तालीच्या कुलांतलीं ही शारां. खुण्याक आलाशिरो दिवचे खातीर गालिल्यांतलें केदेश आनी ताची मोळां, हामोतदोर आनी ताची मोळां, कार्तान आनी ताची मोळां, सगळीं मेळून 3 शारां. तांच्या घराण्या पोरमणें गेर्शोनितांक सगळीं मेळून 13 शारां आनी तांची मोळां आसलीं. मेरारीच्या पुतांचो वांटो. उरलेल्या लेवितांक मुणगे मेरारीच्या पुतांक शारां दिलीं तीं म्हणल्यार जेबुलूनाच्या कुलांतलीं जोखण्या आनी ताची मोळां, कार्ता आनी ताची मोळां, दिमना आनी ताची मोळां, नाहालाल आनी ताची मोळां, सगळीं मेळून 4 शारां. रुबनाच्या कुलांतलीं बेजेर आनी ताची मोळां, जहाजा आनी ताची मोळां, केदेमोत आनी ताची मोळां, मेफात आनी ताची मोळां, सगळीं मेळून 4. गादाच्या कुलांतलीं खुण्याक आलाशिरो दिवचे खातीर गिलियादांतलें रामोत आनी ताची मोळां, महानाय आनी ताची मोळां, हेशबोन आनी ताची मोळां, जाजेर आनी ताची मोळां, सगळीं मेळून 4. अशें लेवीच्या उरलेल्या घराण्यांक मुणगे मेरारीच्या पुतांक सगळीं एकठांय करून 12 शारां मेळ्ळीं. म्हणटच इस्रायलितांच्या प्रांतांक लेवितांक दायज कशें मेळ्ळें तीं सगळीं शारां आनी तांची मोळां एकठांय करून 48 आसलीं. ह्या सगळ्या शारांक तांचे भोंवतणी मोळां आसलीं. वांटपाची संपादनी. हे तरेन तांच्या पुर्वजांक भासायलोलो देश सर्वेस्परान इस्रायल पुर्जेक दिलो. तांणी ताचो ताबो घेतलो आनी थंय आपलें पेणें केलें. तांच्या पुर्वजांक भासावणी केल्ली तशें सर्वेस्परान तांकां सगळे वाटेन शांती दिली. खंयचोच दुस्मान तांचे आड उबो रावंक शकलो ना. तांच्या सगळ्या दुस्मानांक सर्वेस्परान तांच्या हातां खाल घाले. इस्रायलाच्या घराण्यांक केल्ली एकपूण भासावणी सर्वेस्परान मोडली ना. त्यो सगल्यो पाळोन आयल्यो. देवाचें उतर हें.